येवकार हांव समीप नार्वेकार सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. ह्या सप्तकात शुक्रार मेरेन जडू येता पावस. मंगळारा गडगड आनी जोगलांचो मेळटलो सांगात. हवामान खात्याचो अदमास. साजुदेदी एरियल वाठारांत रस्ते कुशीक कोयर उडोवपाची घडणूक चालूच. सरकारान उबारची खर पावलां मागतात थळावे. तुमकां पक्ष जाय काय समाजाक रिझर्वेशन? पार्टेक लागून लोकांचो गोळ आवडटले. गोंयच्या आदिवासी संघटनांचो भाजपांतल्या फुडाऱ्यांक सडेतोड प्रश्न. विधानसभेतल्या आरक्षणाचेर पार्लिमेंटांत करतले चर्चा. केंद्रीय मंत्री फगन कुलस्तेन दिले उतर. स्मार्ट सिटीतले रस्ते 31 मार्च मेरेन घालतले जाग्यार. पणजेच्या महापौरान दिल्ली तारीख, पूण आता म्हणटा अजूनही लागू येता कळाव. तुम्हीच फोन करून विचारात कॉन्ट्रॅक्टराक, सांगले रोहित मोन्सेरातान. आणि आताची कोंकणी खबरो विस्तारान. वेळीच्या साजुदेदी एरियल वाठारांत रस्ते कुशीक कोयर उडोवपाच्यो घडणुको दीस पट्ट्यो सुरूच आसात. हांगा कोयर उडोवपी लोकांचेर खर कारवाय करात, थळावे मागपाक लागल्यात. सगळे लोक जाण आसतले की गोंय हे भांगराळी गोंय म्हूण फामाद आसा. आनी ह्या भांगराळी गोंयांत तुमकां आज आमी खुद्द रस्त्याचेर जी गार्बेज उडयतात ती दाखयतात. आमगेल्या गोंयांत बरे बरे मनीस येवन येतात, बरे बरे ट्युरिस्ट येतात, व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट येतात, बरे बरे लोक येतात. पूण हे लोक येतात ते गोंयांत भांगराळी गोंय म्हूण दाखयतले काय कितें, हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. हांगा तुमी पळयतात आज आमी आसात हे सांजुजे एरियल ह्या गांवांक. आनी ह्या गांवांक वचपाचे रोडाचेर कितली गार्बेज अर्द रोड खाला. अशें करून गार्बेज जी तर अशें करून रस्त्यार उडयली तर आमगे भांगराळ गोंय उरतलें काय कितें? आमी म्हणटा व्हडली व्हडली स्मार्ट सिटी, व्हडले व्हडले हे हाडया म्हणटात, गोंय हे सांग वयली पावण्यार पावया म्हणटात. जर आमच्यान ही सादी गार्बेज जर निवळ करपाक जायना जाल्यार आमची गोंय वयली पावण्यार पावतली काय कितें? म्हणून मागतात की बेगीच्या बेगीन ह्यो ज्यो गार्बेज आसा ह्यो क्लियर करची. आनी हेच्याच खातीर आज आमी आयकून घेवया जो सांजुजे एरियलाची सरपंच आसा हिचे कडेन ह्या गार्बेजी बद्दल विचारया. तुमची गार्बेज तुमी कितें करता म्हणटी? स्वातेर रस्त्या सायडीन जी गार्बेज डंपिंग जाता ते आमी ब्लॅक स्पॉट क्लियर करपाक स्टार्ट केला आमच्यांनी. आणि दुसरे म्हणल्यार हे चडशे गार्बेज आमचे गांवची न्हू, कित्याक आमचे गांवचे गार्बेज कलेक्शन ऑलरेडी चालू आसा. मंथली ट्वायस एक्चुअली आमचे 11 वॉर्ड आसात. सो म्हयन्यान 2दा वॉर्ड वायज आमचे गार्बेज कलेक्शन जाता. आणि तिसरे म्हणल्यार आमी आमचे नेबरिंग विलेजीस आसा, विलेज पंचायत आसा, कुट्टोरी, दावोली, मागीर तुका रुंदा मॉल आसा, मागीर साजोरा, दुसरे विलेजीन पंचायतीन आमी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिल्ले आसा की तेणी मातशें स्ट्रिक्टली तेंचे गार्बेज कलेक्शन करपाचें. आनी इन्स्पेक्शन बी जाल्लें आसा. ब्लॅक स्पॉट दिसा दीस वाडत आसा आनी आमचे हाजेरूय आमी एक्शन घेवंक मुखार सरले आसात. प्लॅनिंग चालू आसा आमचे. आनी जाता तितले बेगीन हे गार्बेज कलेक्शन ब्लॅक स्पॉट जे जातात ते क्लियर करपाक आमी ऑलरेडी डिस्कशनां घातले आसा. आनी हाजेरूय कडक फायन मारपाची जे आसा ते एज पर द नॉर्म्स पंचायत राज एक्टाचो 5000 फायन जी आसा ती आमी इम्पोज करपाचेय थारायला. पयर बी गार्बेज तुमगे हितून दल्ले कडेन आसले? दल्ली ती वय दल्ली, पण तो मनीस हातीन मेळ्ळो ना, तो सुटलो हातीन. गोवा 360 खातीर सांजुजे एरियल साकून रमेश नायक राव. आदोगाद गजानन सावंताचेर जाल्ल्या हल्ल्याची दंडधिकाऱ्या वरवीं चवकशी करात, फोंडे ॲडव्होकेट असोसिएशनान मागला. तशेंच ह्या प्रकरणाचो तपास करपाक पर्वरीच्या पीआयन कळाव लायिल्ल्यान ताचेरय कारवाय करची आनी हल्लो करपी पोलिसांक अटक करून निलंबीत करचे अशें फोंडे ॲडव्होकेट असोसिएशनान मागला. वकिलाक पुलिसांनी मारपेट करपाची चर्चा गोंयभर जावपाक लागल्या. कायदो आनी सुवेवस्थेचेरय लोक उलोवपाक लागल्यात. म्हापशेचो आदवोगाद गजानन सावंताचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या विरोधात आता फोंड्या ॲडव्होकेट असोसिएशनय फुडें आयल्या.
निरीक्षक पदावयल्या अधिकाऱ्यान व्यंगेत चौकशी करून आरोपपत्र दाखल करचे असेही तांचे म्हणणे. पुण्याचे सगळे ॲडव्होकेट तसेच इतर सगळे तालुका असोसिएशन, नॉर्थ गोवा ॲडव्होकेट असोसिएशन, साऊथ गोवा ॲडव्होकेट असोसिएशन आणि हायकोर्ट ॲडव्होकेट असोसिएशन आणि सगळ्यांनी मिळून शेनवाराक आम्ही मिटींग घेतली. मिटींग घेऊन आम्ही एक डिमांड केल्लो आसा की ही जी FIR आता रजिस्टर केल्या ती लेट रजिस्टर केली. डिमांड खूप प्रेशर घालून आमकां ती रजिस्टर करून घेवची पडली. ती FIR क्रायम ब्रांचान ट्रान्सफर करची. दुसरे जे चारूय जे पर्वरी पुलीस स्टेशनाचे जे ऑफिसर आशिल्ले तांकां अरेस्ट करचो आणि अरेस्ट करून तांकां टील ताचेर कारवाई जाय जाल्यार तांकां सस्पेन्शनान दवरचें. पर्वरी पुलीस स्टेशनाचो PI ताचेरूय इन्क्वायरी करची की कारण ताज्या इन्क्वायरी इन्स्ट्रक्शनाच्या अंडर हे सगळें जाल्लें आसा. सगळे जे गोश्ट जी घडल्या ॲडव्होकेट गजानन सावंताचेर आनी सगळो इन्सिडंट जाला ताजी एक मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी जावची. हे 4 डिमांड आमी हे केल्या आनी आमी फुडें गव्हर्मेंटाक आनी DGPक आमी फॉरवर्ड केल्ले आसा. आमी आज 3:30 पर्यंत आमी तांकां अल्टिमेटम दिला की हाजेर कारवाई कितें जाता तें आमकां ताची कळोवचें म्हणून. आनी ही कारवाई कितें जाली ना जाल्यार आमी सगळे एसोसिएशन मेळून फुडें आमी कितें एक्शन घेवपाचें तें ठरयतले. ॲडव्होकेटाक तर अशें ट्रिटमेंट मेळटा जाल्यार गोंयांत म्हाका दिसता सामान्य मनशाक म्हाका दिसता न्याय मेळपाचें म्हणजे पुलिसां कडल्यान कितें कारवाई तांची जावपाची कांय हे चिन्ह दिसनात. सो लॉ एंड ऑर्डर हाजो मोठो प्रश्न हो आज उपस्थित जाल्लो आसा. आनी सेकंडली हो जो पर्वरी जो हे जालें आमकां कळून आयलां की सिवील डिस्प्यूट म्हणजे तांकां पुलिसाचें कांय काम ना. सो पुलीस ते कित्याक आयले, कसली कारवाई करपाक आयले, होय एक प्रश्न हो मोठो आसा. ॲडव्होकेट सावंताचे मस्तीक वास्कोचे ॲडव्होकेट असोसिएशनूय धांवून आयला. सांज मेरेन आरोप्यांक अटक जाल्ली ना जाल्यार धरणे आंदोलन सुरू करतले तांणी सांगला. Bar Association of Maharashtra and the Goa has already made a representation to the Honorable Chief Minister, the Chief Justice of Bombay High Court, and also to the Chief Secretary to look into the matter, and they have demanded the immediate arrest and suspension of this particular accused. But till date, no arrest has been done. They have given an ultimatum of 48 hours as on 10/12/2022, which gets end up at 6:30 PM today. In case the accused are not arrested by the investigation agencies, then the all Goa advocates will hold a dharna in Panjim tomorrow. The Vasco Bar Association also demands that in case the police fails to look into the matter and investigate the matter properly, we will approach the Honorable Court for proper direction to the investigating officer or the investigating agency in order to look into the matter and proper directions be issued to investigate this particular matter. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक आणि वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. तुमकां पार्टी जाय काय समाजाक रिजर्वेशन, लोक काय पक्ष, पार्टेक लागून लोकांचो गोळ आवडटले. गोंयचे आदिवासी संघटनांनी भाजपात फुडारपण करपी समाज भावांक सडेतोर प्रश्न विचारला. जाल्यार ST समाजाच्या विधानसभेतल्या आरक्षणाचेर पार्लिमेंटात चर्चा करतले अशें उतर दिवन केंद्रीय RDA मंत्री फगन कुलस्तेन तांकां थातरपाचो यत्न केलो. केंद्रीय RDA मंत्री फगन कुलस्ते काणकोणचे आदर्श ग्राम कार्यावळीन आयिल्लो. आदिवासी समाज भावांनी फगन कुलस्तेक ह्या वेळार निवेदन भेटयले. आदी आयकात कितलीशींच वर्सां हुमकळत दवरिल्ल्या आदिवासी समाज भावांचे आक्रंदन. आयकात गोविंद शिरोडकराचो रोखठोक प्रश्न. SP गावडा कुंभी वेळी तांकां जर कोणी दर्जो जर दिलो तो आमी दिलो अशें म्हणपी ते लोक आज हो जो आमचो घटनात्मक जो अधिकार जो आसा जे आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तो कित्याक दिना. जर तर जम्मू काश्मीर म्हण, उत्तराखंड म्हण, बाकी आनी खूब राज्यां आसा तेंच्या खातीर नियम जे आसा जे तुमी म्हणटा पळय काय न्ही ते शिथील केले, रिलॅक्स केले, बरोबर काय न्हू. आनी तेंच्या खातीर डिलिमिटेशन बसयले. मागीर अशें गोंया खातीरूच कित्या खातीर ना. हे आमचे जे कोण आज आमचे फुडारी जे आसा जे आमच्या कम्युनिटीक रिप्रेझेंट करता ते मागीर आमचे MP आसूं, मागीर हांगासरले
बाकीचे आमचे MLA आसूं कोणूय आसूं तेंच्यांनी समजुपाक जाय तुमकां लोक जाय काय पार्टी जाय. आम्ही रेप्रेझेंटेशन दिला की गोंयचे जे आदिवासी असतात ते 2003 आदिवासी म्हणून नोटिफाय झाले. आज 19 वर्स जातात. कॉन्स्टिट्युशनात प्रोविजन आसून आमकां असेंब्ली जावं पार्लमेंटान रिजर्वेशन मेळना. त्या खातीर आमी एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आमची संस्थे मार्फत आमी सेंट्रल मिनिस्टराक रिप्रेझेंट केला. रिक्वेस्ट केला की ताबडतोब आमकां जे कायदे मेळपाक जाय ते दिवचे म्हणून. आणि आता ऐकात केंद्रीय मंत्री फगन कुलस्तेन तांकां कितें सांगले. पता होगा कि जम्मू कश्मीर में 370 समाप्ति के बाद 35 तो ट्राइबल के लिए रिजर्वेशन हुआ है. पहली बात है मैं बहुत बार लड़ता था हम जब मोर्चे में थे जम्मू कश्मीर के बारे में. यहाँ भी जो लिस्ट हुई है ये लगता है कि आगे आने वाले समय में सर सरकार आपकी है. मोदी जी आज गोवा में है. उन लोगों की एक मांग थी कि आज डिक्लेयर करें. डायरेक्ट पॉलिटिकल रिजर्वेशन है बाकी चीजों का नहीं उनकी एक व्यवस्था है और उसको कैसे लागू करना वो पार्लियामेंट में एक बार विचार करना पड़ेगा और इसके सारे रिपोर्ट्स और सारे देने के बाद आगे विषय जाता है. और इसलिए मैं ये कहूँगा तो ये मेरा पॉलिटिकल विजन होगा. इसलिए हमारा काम है हमने डिमांड किया है मैं जरूर इसको ठीक प्लेटफॉर्म में पहुंचाऊंगा. गोयात भाजपा केंद्रातही भाजपा सरकारात आदिवासी समाजाचे मंत्री आसात तरीकय आरक्षणा खातीर अजून हात कित्याक पसरचे पडटात या प्रश्नाचेर जॉन फर्नांडिसान कितें जाप दिली पळयात. जर सरकाराक वील ना आमी कितली बोळा मारूं सरकारा समोर वील ना जाल्यार जावपाक शकना. आतां म्हाका दिसता की गोंयांतूच BJP सरकार आसा सेंट्रलांतूच BJP सरकार आसा आनी कायद्यांक प्रोविजन आसा. आमी काय कायद्या भार मागनात. कायदे आसता ते आमकां दिवचे म्हणटात. म्हणटकीर कायदे जे आसा ते आमचे दिवचे आमकां दिवचे हो इतलें ते बरोबर म्हणल्यार आमचें न्यायच. गोवा 365 खातीर काणकोणच्यान रमेश नायक रावत. शाव जोस दे आर्यल वाठारांतल्या शेतांनी कुशीच्या इंडस्ट्रींतल्यान मेळ्ळें उदक सोडटात. ह्या प्रदूशीत उदकाचो वेळीच्या शेतांचेर दुश्परिणाम दिसपाक लागला. शेतांतल्या प्रदूशीत उदकाक लागून पाय कुसपाक लागल्यात अश्यो थळाव्यांच्यो कागाळी आसात. शेतांनी देवात म्हणपी सरकारान ह्या शेतकारांच्यो करंदायो आयकपाक जाय. आज आमी आसात ते सांजुजे एरियल जे शेतकार आसात ह्या शेतकारां फुडें आसात आनी आमी ह्या शेतकारांक विचारया तुमी कशी शेत रोयतात तुमकां कितें त्रास जातात अथवा तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा कितें फेस करतात. कित्याक सरकार म्हणटा की शेत रोयात फार्मींग करात आनी हे लोक रोयतात. आज तेंचे जे उतरां आमी आयकल्यात ह्या उतरांचेर आमकां कळटा की ही जी शेत रोयतात ही शेत रोवपाक इतली त्रास जाता तांकां. कित्याक काय म्हणल्यार फक्त ज्यो नुस्त्याची फॅक्टरी आसा हांगा इंडस्ट्रियल एरियेक सांजुजे एरियात ह्यो इंडस्ट्री सगळी उदक जें आसा हें हांगा सोडटात आनी हें उदक आतां शेतां येता आनी हेजे खातीर शेतकारांनी शेत रोवपाची बंद केले कडेन. आज हांगा जे शेत रोयतात तेंचे कुशीकच जें उदक तांकां भरता त्या उदकाचे कशी घाण येता आनी कितली उदक पिड्ड्यार जाला हेंय तुमकां आमी दाखयतात. तेंची मागणी आसा की हें जें नुस्त्याचें उदक सोडटात हें खंय तरी बंद करचें आनी आमकां रिलीफ दिवचो. कित्याक हेजे खातीर ह्या नुस्त्या उदका खातीर शेत बंद पडल्यात आनी म्हणूनच हांगा लोक शेत रोयनात. ते नुस्त्या उदक सोड म्हणटा तें सगळें उदक आनी पायप कितें जाता ही पायप बारीक आहा हिंचो हिंगा हे मोटो हेचेर उदका कॅनल सायडीन सारको ना तो तेज्यान वयता आनी आमकां हेचो आतां पांयां हेचो गेले त्या वर्सा हे पांयां हितू हें फुटोन गेले ह्या वर्सा हेचो हितू मोठे पांय जायन उलो आतां कळटा तुका. आनी आमकां शेत रोयल म्हणून आमगे शेत गेले त्या वर्सा आमगे शेत आख्खें पुसोन पिड्यार जायन गेले. रोयलो शेत आमकां न्यू पाय पिड्ड्यार जाले उदकाचेर उदकाचे पिड्यार जाले ते आमी सगळीं गेले मागीर कोणें आमकां सांगलें तुमी तेंकां कंप्लेन करपा जाय आसलो म्हूण तुमगे अशें करून गेले तें हांवें दाखोवपा जाय आसलो म्हूण. आमचें नशीब फुटकें पूण आमी तें चोवपा गेले न्हय आमकां परतून दाखोवपाक गेले न्हय. म्हणून ते शेत सगळें गेलें त्या वर्सा. ह्या वर्सा हुंय लागली आमकां परतून हे ते कोणशा सगळें लागून गेले. रस्त्यान वयता लोकांनी खूब चोयला आसतले तेव्हा मेन रोड आमी गेलो ओके. म्हणून त्या लोकांनी सगळीं चोयला आसतलें आनी हें ते आनी मुखार आमकां सामकें रोवंक मेळना. रोयल हायलो शेत ते सगळें उदक कुसोन आसा उदक कुसोन आमगे शेत कुसोता. सांत जोस आर्यल वाठारांतलीं शेतां प्रदुशीत जावपाची ही पयलीच खेप न्हय. पोरूं ह्याच उदकाक लागून शेतां पेड्ड्यार जाल्लीं. देखून कांय जाणांनी ह्या वाठारांत शेतां करपाचें सोडून दिलां. इनास डिसोजान कांय पर्याय सांगल्यात.
कुशीचे इंडस्ट्रींतल्यान येवपी मेळ्या उदकाक लागून शेतात पांय रोवप्यांचे कशे हाल जातात तेवूय सांगता. येता आनी सगळें शेत बेत पिड्या जाता, सगळ्या वाटेन शेत ब्लॉक जावन वता, उदक उरता आनी शेत कुसता, कोण सोद घेयना मागीर. हय आनी हे वाड्यार आतां ते सगळी वयली शेत सगळी बंद जाली आनी आतां उदक येता आनी बरो रावता, शेत रोयलें कुसोन वयता. कसली उदक येता हे नुस्त्या उदक येता आदणाचें तिनसां वयर सोडटाय जमना फॅक्टरीचे आयस फॅक्टरी आहा थिंगा नुस्त्या फॅक्टरी आसा, फॅक्टरी जाता तेजे उदक मरे वास येता आनी सगळें भोंवपा जायना कांय ना, वास माता आनी तिकडे मागीर पांय बिंय कुसता, मोठ जाता, कळ्ळें मोठ जाता. मागीर 8 दीस 15 दीस घरा कडेन उरता आमी. पूण कामां येवपाक मेळना शेतान, हात पांय कुसता म्हणून पांय कुसता आनी फेरीत जाता, कितें लागलें जायत मोठ जाता, मागीर घरांत भायर सरपाक मेळना. गोवा 360 खातीर सांजुजे रियल साकून रमेश नाईक रावत. निमणे कडेन कुर्टी खांडेपार मार्केटा कुशीक अतिक्रमण करपी विक्रेत्यांचेर कारवाय सुरू जाली. बेकायदेशीर गाडो चलोवपी आनी रस्त्या कुशीक बसपी विक्रेत्यांचेर कारवाय करची अशें कुर्टी खांडेपार ग्रामसभेत लोकांनी मागिल्ले. शेवटाक कुर्टी खांडेपार पंचायतीन वाठारात अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू केली. रस्त्या कुशीक अतिक्रमण करून माल विकप्यांक थंयसावन काडले. तशेंच गाडेवाल्यांक 1 दिसाचो वेळ दिलो. रस्त्यार गोरवाई दिसची नात अशेंय पंचायतीन म्हटलां. पळयात. आयज कुर्टी खांडेपार पंचायत आमची बॉडी आमकां एक ग्रामसभेक प्रश्न येयल्ले की रोड सायडीक जे वेंडर जे बिजनस करता ताका लागून ट्राफिकेक त्रास जाता आनी ताका लागून खुबशे एक्सिडंट जाल्ले आसा. म्हणून आमी PIक एक मेमोरंडम दिल्लें की हे गाडे काडचे आनी पंचायतूय एक्शन घेतली हेजेर. म्हणून आयज पुलिसूय आमचे बरोबर आसा आनी आमी हे आयज क्लीन करपाचें म्हणटकीर जे बिजनसमॅन हांगा बिजनस करता तांकां सांगूं इच्छिता की तेंच्यांनी रोड सायडीक धंदो करचो न्ही, कित्याक तितून एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा. म्हणून आमी आयज भायर सरला तांकां सांगपाक की ते गाडे काडचे म्हणून. ना काडपाकूच अवेरनेस न्ही काडपाकूच, कित्याक तितून त्रास भरपूर जाता लोकांक आनी ग्रामसभेक तेजेर आवाज खूब जाल्लो. आज कितले गाडी काडटले तुमी? आयज आमी ऑलमोस्ट आतां नागामशी जंक्शन आनी हवेली जंक्शन आमी क्लियर केला तांकां सांगून. आतां आमी हेवटेन वयर वयता इंटरनल रोडाक आनी सगळ्यांक सांगूं इच्छिता की तेंच्यांनी धंदो आसता तो रस्तो सोडून करचो आनी रस्त्यार कोणें करचें न्ही. आमी ते उबारून व्हरतले, आमी एक्शन घेतले, कडक एक्शन घेतले. तुम्ही आता गाडे हांगासर लायल्यात, रस्त्याक लोकांक त्रास जाता, एक्सिडंट जाता. तो गोरवांचो प्रश्न कोणी हाडलो? हांगा चालू दिसभर गोरवां असतात, ते गोरवां पडून कितलेशे जाण एक्सिडंट जाल्ले आसा, हातपांय मोडलेले आसा. हेय म्हजे कडेन आत्तां हांगा एकट्यान प्रश्न मांडलो. हांवें म्हणलें तेजेर आमी पावल उचललां आनी थोडेच दिसांनी म्हाका दिसता एक फुडले विकाक ही रस्त्यार आसा न्ही ती गोरवां दिसचे ना. आमी गोशाळे कडेन एग्रीमेंट केल्लो आसा आनी गोशाळा म्हाका चड करून एक 4-5 दिसान जे हांगासर रस्त्यार गोरवां जी आसा ती उबारपाची तयारी चलयले आनी आमी तांकां सांगलां की जात तितले बेगीन काडात. आमचो एग्रीमेंट जाल्लो आसा. जे गाडे जावं लोक रोड सायडीक बिजनस करता न्ही तांकां आमी सांगलां, रिक्वेस्ट केला बाबा तुमी आयच्यान बसपाचें ना, कित्याक एक्सिडंटूय खूब जाता आनी एका जाग्यार बसल्यार लोकांकूय बरें न्ही. ताका ते आमी हे क्लिनिंग ड्रायव्ह घेतला आनी म्हाका खरेंच बरें दिसलें कित्याक आमच्या पंचायतीन हे एक्शन घेतल्या बद्दल. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. स्मार्ट सिटीत केबल घालपाच्या नांवान सगळे रस्ते खणून सोडल्यात. लोकांचे हाल चल्ल्यात. काम पुराय जावपाची तात्पुरती तारीख 31 मार्च दिल्ली, पूण कामाक अजूनय कळाव लागू येता खंय. पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात सांगता. बांदकाम सुवातेर बॅरिकेडांचेर कंत्राटदार आनी अधिकाऱ्यांचे फोन नंबर जोडले जाल्यार काम बेगीन पुराय जावं येता. रोहिताचो युक्तिवाद. पळयात पुराय बातमी. गटारां खातीर राजधानीतले मुखेल रस्ते बंद आसात. परिणाम शारात कामाच्या वेळार येरादारी फुकता. ह्या कोफुसांवाचेर मिडियान पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेराताक प्रश्न केलो. स्मार्ट सिटी आनी पुलिसांची परत बसका घेतले अशें रोहितान सांगलें. तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराचे PRO आनी स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांचे फोन नंबर कामांच्या सुवातांचेर लायतले. ताचेरच काम पूर्ण जावपाची तारीख बरयतले. लोकांनी तांकां फोन करून केन्ना काम सोंपतलें अशें विचारूं येता अशें सांगून महापौरान आंग फाफुडलें. I had said earlier that March was going to be the thing. So now March 31st, certain aspects of the projects will be completed. So now what we are doing also is now we are sitting with all of the smart city officials
And what we're planning on doing is at least twice a week we're going to have regular meetings. At the beginning of the week we're going to have meetings regarding all the work that is to be done up till say Friday of that particular week. On Friday we will have the second review meeting assessing the progress of all the things. And if there is any shortfall, we are giving them the weekend to complete the thing. Now you have seen that they have put up their barricades everywhere. Now we have told them that today or tomorrow they will show me the artwork. We have instructed them to basically now on every single work that is being done, they will keep the number of their PRO, their personal rep for the company, will be plastered on the board. According with two members of the smart city who are doing the coordination work between the government and the contractors. Now I believe everybody in Panjim should know who actually to get in touch with now. If there is an issue with the contractor, when the timelines will be printed on all of these boards. So for example, if there is a certain stretch that is supposed to be completed by March, now March will be the estimated thing on the board. We will keep the numbers of all the contractors. The owners of the companies also will be placing on the thing. We'll let everyone now, the contractors also know it is high time. All of them need to speed up their work also. Now even I am also a voter from Panjim. I'm also getting very irritated with the thing, with the place of work. So now we are hoping now with all of this, with the regular feedback that we're getting from the contractors, now they should do much better. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सेंट रोजारियो. ह्या सप्तकात शुक्रार मेरेन पावसाची शक्यताय आसा. उपरांत मळब नितळ उरून सश्य भशेन सुके हवामान अणभवपाक मेळटले. तशेंच मंगळारा उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी गडगड आनी जोगला सयत पावस फुडें येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. पळयात. सध्या उत्तर तामिळनाडू, दक्षिण केरळ आणि उत्तर कर्नाटकाच्या भितरल्या वाठारांनी आशिल्ले चक्रीवादळ फुडल्या 24 वरां भितर अरबी दर्यांत परतून उदेंतले. ताच्या प्रभावा खाला आनीक एक उण्या दाबाचो वाठार तयार जावं येता, जो मागीर भारतीय दर्यादेगे सावन पयस वयतलो, जाका लागून 16 तारखे मेरेन गोंयांत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. मंगळारा गडगड मारून मळबांत कुपां धाडटली. हवामान दमट उरतलें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी हलको पावस झडटलो. हेर सुवातांनी हवामान सुकें उरतलें. चडावत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जावन हवामान गरम उरतलें, जाल्यार उणें तापमान 24 डिग्री जातलें. 15 तारखे मेरेन बोट धन्या खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. मंगळारा मळबांत कुपां. 1 वा 2 वाठारांनी गडगड पावस. 16 तारखे मेरेन पावसाची शक्यताय. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. शुक्रारा उपरांत उण्या तापमानान 2 ते 3 डिग्रीन उणाव. 16 तारखे मेरेन बोट धन्या खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.